हॅलो गाईज, गुड आफ्टरनून. सो आज घराडे कोण ना, मम्मी काल आणि भयण म्हजी सोयऱ्यागेर गेल्या काल आणि भयण्या सकाळी डायरेक्ट कामाक गेल्या. सो हांव आत्तां गेल्लो कामाक आणि जेवण बी काय करूंक ना, चिंतलेलें की भायर वयतलो रेस्टॉरंटान जेवपाक म्हणून. आतां ते पावस पडटा देखून म्हणून केलें. आतां चिंतलें की 2 मॅगी करपाचें. की म्हाजे मॅगी केन्ना सारकी जायना, सतत म्हाजे मिस्टेक जाता. उदक आसता पळय लेवल ते सतत म्हाजे चड उरता. लास्टाक जाले उपरांत मागीर ते आनीक खूब गरम गरम करून मागीर ते उदक जिरोवचें पडटा. आतां खूब दिसांनी ट्राय करता हांव मॅगी करपाक. पळय जाता काय कितें जाता पळोवया आतां. सद्या उदक आनी इतलें घेतलां, चड घेवंक ना उदक. इतलें घेतलें इतलें हाफ घेतला. तो फूल भरूंक ना. टमाट कांदो बी कातरपाक सद्याक टायम ना. भयण म्हाजी बरी करता मॅगी, पूण सद्याक भयण ना. सो आतां म्हणून हांव करता सद्याक. चालू करूया. गॅस बंद केलाय. सद्याक उदक मातशें उदकाचो लेवल सद्याक मातसो वाडयलो इल्लें आनी उदक घातलां. की म्हाका डावटलो की उदक खूब कमी आसा, कित्याक 2 आसा मॅगी पॅकेटां, ते इतलें उदक पावचें ना. पळय कशें जाताचें करपाचें आनी खावपाचें. चड चिंतप ना, पोटान गेलें काय जालें. हे घालें पॅकेटान उरलं सगळें. काय वेस्ट करप ना, सगळ्याक एक एक सगळें उडोवप भितर. एक एक रुपये का वैल्यू है, आठाणे आठाणे का वैल्यू है. सकाळीं च्या सुद्दां घेवंक ना. येयलो मातसो शॉपार बसलो आनी डायरेक्ट मागीर न्हिदलो. आत्तां उठलो हांव. 4 वरां सारको न्हिदलो. सारको 4 वरां. 10:30 मेरेन बसलो शॉपार. 20 8:30 आत्तां उठला 1:30 सुमार. 1:30 न्हू, एक 2 उठला. 2:15 कितलो जालो टायम, 2:30 जाली. हय, म्हणजे ऑलमोस्ट 4:30 वरां न्हिदलो हांव. बरी काडली जेन. सारकें जाल्यार बरो राव. की आमची आमची मॅगी जाल्ली आसा रेडी. तर पळोवया कशें कितें जाता. उदक कमी पडलें चड पडलें कितें जाल्यार पळोवया आतां. मागीर मातशें व्हडली बशी घेवची पडटली. व्हडली बशी. बरी आसता व्हडली बशी. तर मॅगी काडुया भायर. कोण दवरता सांगा. पळय गरम आसा मरे. सारकें पडलें उदक. सारकें पडलें उदक. घासून घासून काडप, कांयच दवरप ना. सपाट करून सारकें सपाट करपाक सारकें. आतां उडोवया धुवपाक.
चला आता आम्ही खाऊया मॅगी नूडल्स. कसलं धुवर येता बरे पळय. हांव खाता मॅगी हा. आता मॅगी खाऊया. लागले तोंडाक. पयलीं पळय तोंडाक कात्रे थंडेन. बरी कसली जाला पळय कचकची सारकी. टमाट पळय हांगा कसले आशिल्ले. टमाट कांदो बटाटाचे कुडके बारीक बारीक. हे जातलेली टेस्टी सारकी. खावूंक येतलेली मातशी मजा येतलेली. येता वासा. आणि थंड करूया परत तळून लागतली मागीर गरम गरम सारकी. तो बघा हांव ही मॅगी सोंपयता. रप्रमीक खाता चपचपीत सारकी खाता. तुमी सुद्दां खायात बरे मॅगी करून अशी बरी करता पळय. कळना जाल्यार म्हाका पळय हांव बरी मॅगी करून दिता. उदक चड पडलें जाल्यार म्हाजी मिस्टेक ना. ते उदक मातशें कमी पडलां. सुकें जाला सारकें मॅगी. चला गायज बाय. म्हणजे जालें जेवण. लंच जालो म्हाजो मॅगीचो. तुमी सुद्दां मॅगी खाया. शेकात एन्जॉयमेंट करा. चला बाय.